दीस मंगळार, जुलैची 7 तारीख 2026. पहिले मसब. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसब. अध्याय 8, वोळ 4 ते 7 आणि वोळ 11 ते 13 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात, पूण म्हजे खुशे विरोध फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात. पूण म्हाका कळीत नासता आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पसत तांणी मुर्ती केल्यात. पूण तांच्यास नासाचें कारण त्यो जातल्यो. सामारिया, तुज्या वावराचो हांव तिरस्कार करतां. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाक निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. तें वासरूं इस्रायेलांतावन आयिल्लें. एका कसबी वावरड्यान तें केल्लें. तें बिलकूल देव न्ही. सामारियाच्या वासरांचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वोमतात देखून वादळ ती लुंवतली. कणसांतल्यो गोव पीट दिना. दीत जाल्यार परकी ते ग्राशितली. एफ्राहिमान आपल्या पातकाच्या प्राचिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो. पूण त्यो वेदीस एक पातक जावंक पावले. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यारी आपणाक ते परके म्हणून एफ्राहीम लेखतलो. बलिदानां तीं भेटयतात आनी मांस तीं खातात, पूण सर्वेस्पराक तीं बलिदानां मानवनात. तो तांच्या अपराधांचो उगडास करतलो आनी ताच्या पातकांक ख्यास्त लायतलो. तीं परतून इजिप्ताक वतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 115, 3 ते 4, 5 ते 6, 7 एबी ते 8 आनी 9 ते 10. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अनभवार तेंची बोंबी रुपां भांगाराचीं, मनशाच्या हातांनी घडलेलीं तीं. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी तीं उलयनात. तांकां दोळे आसात, पूण ते स्पश्ट तांकां दिसना. तांकां कान आसात, पूण तांकां आयकूंची सकत ना. तांकां नाक आसा, पूण तांच्यान हुंगूंक जायना. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पांयांनी तांच्या चलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे परी जातले. तांचेर विश्वास दवरलीं तांचे परींच जातलीं. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. आरोनाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी तेय म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जाण देंवसार लागल्या एका मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले. देंवसाराक ताणें धांवडयतस मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायेलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळलेलें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखेल्यांच्या बळान तो देंवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रसारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्ळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळायेन भरलें, कित्याक गवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी तें घुसपडून बिजुडिल्लें. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो,
पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बरें केल्या वेळार थोड्यांक तें वळखून 2 बरीं उतरां उलोवचें बरें मोन आसता आनी हेरांक कितलें बरें केल्यारय तांतूं वायटच दिसता. जेजू बरें करीत गेलो. सद्या लोकांक संतोश जालो. फारिजेवांक हर एकांत वायटच दिसलें. पूण जेजू तांचे लागीं तर्क करूंक रावनासता आसता. सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पसारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत शहरांनी आनी हळ्ळ्यांनी भोंवतालो. ताका लोकांची बिरमत आसली. बरें काम करतना आडकळी आनी अडचणो हजार. पूण तर्काक रावनासता देवाचेर पातयेवन मुंदरिल्ल्यार देवाचें बेसांव आसता. देवाच्या शेतांत बरें करचो वावर जायतो आसा. पूण अडकळी आनी विरोधपणाक भियेनासता देवाचें काम करूंक मुखार सरचें थोडेस. आमचे भोंवतणी गवळीन नासलेल्या बकऱ्या घुसपडोन आसचो लोक साबार आसा. जेजूचें बरें काम मुंदरून व्हरूंक आमी तयार आसावंगी.